जवळ जवळ आज 24 दीस जाले हांव पळयता. 1 तारखेक हांवें ऑलरेडी तो हांवें स्वता हायलायट केलो म्हाज्या पेजीचेर. परत 9 तारखेक हांवें ट्रॅफिकाकूय दिल्लो आनी ते रातचो म्हाका दिसता 15 तारखेक 9 तारखेक रातचो हांगा फक्त बॅरिकेड सोडून घातलेले PIन आमच्या ट्रॅफिकान. आनी ताजे नंतर आज परत 15 दीस जाले हो ट्रक जैसे थंय हांगा तस्सो आसा. हो ट्रक काडपाची कोणें खबरदारी घेतली ना. आमच्या पद्दती प्रमाणे गोंयचे जो पर्यंत जीव वचना तो पर्यंत सरकाराक जाग येना. अशे रस्त्यार कितलेशेच ट्रक उबे आसता ब्रेकडावन जाल्ले आनी तांच्या फाटल्यान मुकून कितलेशेच जाणांचे जीव गेले आसा. कितलेशे जाणां संवसार पेड्यार जाल्ले आसात. कितलेशेच भुरगे सामके यंग भुरगे मेल्ले आसा. तरी सरकाराक हेजी जबाबदारी सरकार घेना. आज म्हाका दिसता कोणा तरी फुडें येवन 166 सेक्शनाचे अंडर केस फायल करपाक जाय बेजबाबदारपणान. मेन म्हणल्यार कितें आसता की ट्रकान तांचे स्वताचे खरें हें आसपाक जाय. ताचेर सायनबोर्ड आसपाक जाय. कित्याक अशें ब्रेकडावन जालें की फाटल्यान लावपाक जाय. ते कितें करता झाडाचे फांन्यो काडटा आनी फाटल्यान लायता. पडल्या तेगेले पळय त्यो फांन्यो लोकांचें रक्षण करपाक शकना. जर लोकांक वॉर्निंग दितलो जाल्यार तांचे कडेन स्वताचें हें आसपाक जाय. हो कायदो गव्हर्मेंटान करपाक जाय की प्रत्येक गाडयेन 25 जावं ती ताचे कडेन ताचेर सायनबोर्ड आसपाक जाय गाडयेन. कित्याक अशें जालें की दोनूय सायडीन ताका लावपाक मेळपाक जाय. ते रिस्पॉन्सिबल जे कोण आसा ते ट्रॅफिक डिपार्टमेंट इज द मेन लागता. कित्याक हांवें स्वता तांकां इन्फॉर्म केल्ले, स्वता व्हिडिओ धाडिल्ले, स्वता फोटो धाडलेले आनी तांणी स्वता रातचे येवन हांगा लायिल्ले आसा. 24 दीस गाडी हांगा आसा. ताचे पयलीं माड्डोळा आशिल्ली, माड्डोळच्यान कोणे आयली, कोण्याच्यान आज हांगा लास्ट हांगा हें जाला. सरकारा कडेन हेंच मागता की हें परत रिपीट जावपाक जायना. हें परत जाता. परत हीच नेग्लिजन्स आसता. आनी कितले हांव विराज सतत खंय पावता म्हाका सांग. हांवें स्वता म्हाका भुरग्यांनी एकट्यान गाडयेन हाडून म्हाका हांगा दवरला. आनी विराज कितें काय विचारलें म्हाका. तेन्ना हांवें तो व्हिडिओ लायव्ह घातलेलो ते दिसा. ती जानेवारीची 1 तारीख दिसता.